कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो हाणें गोंयांत जावपी जॉब स्कॅम विशीं प्रतिक्रिया दिल्या। गोंयकारांक कसलेच पयशे दिनासतना सरकारी नोकरी मॅरिटाचेर मेळपाक जाय अशें आमदार मायकलाचें म्हणणें। नोकरे खातीर पयशे घेता तांची चवकशी जावपाक जाय, तशेंच आरोपी वांगडा जर सरकारी अधिकारी शामील आसा जाल्यार तांकांय अटक करपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा। चार्ज गव्हर्नमेंटाचेर खूब जाण करपाक लागलेले आहा। आदी करताले म्हणजे गेले सरकारान केला, तेजे पयलीं केला। जेन्ना काँग्रेसचे सरकार आसलें तेंचेरूय आरोप जाल्ले। नोकरी म्हणटा पळय ती सारकी विदाउट एनी बेनिफीट म्हणजे पयशे नासतना मेळपाक जाय आमच्या गोंयकारांक। आनी आदी अशें जातालें आनी अजुनूय पासून जायत येयल्लें आहा, पूण हितून मोदेकात कोण तरी एजंट कशे भोंवपाक लागलेले आहा ते आमी पळयलां की कोणे तरी नोकरेक पयशे मागले। म्हायशीन कोण एकलो येयल्लो सावथ गोवासून म्हणजे वास्को पुलीस स्टेशनाचेर तेजेर कंप्लेन जाल्ली आहा एक भुरग्याचेर, तेणे 5 लाख घेतले म्हणून। ते अजुनूय येवंक ना, भायर सरोंक ना। पण हांवें लेटर पळयलां, तो येवन म्हाजे कडेन लेटर इनवर्ट करून म्हाका कॉपी दिवन गेल्लो आहा। म्हणजे अशें जावंक जायना की कोण तरी नोकरे खातीर पयशे घेता आनी तो खावंक सोदता काय पयशे काय कोणाक फुडें दिवंक सोदता, हेचेर चवकशी जावपाक जाय। आनी चीफ मिनिस्टरान सारकें सांगलेलें आहा की आय विल इन्व्हेस्टिगेट, and he's already started investigation and he's on the right track. आणि म्हाका दिसता की जो मनीस कोण आरोपी आहा आनी भितर जर तर कोण गव्हर्नमेंट सर्वंट बसून आहा जाल्यार तेंकां अरेस्ट करपाची गरज आहा जाल्यार जॉब्स कॅनॉट बी सोल्ड। आमचे जे यूथ आहा ते खूब कश्ट करून आपले डिग्री घेता आनी डिग्री घेवन तेजे उपरांत ते जॉब सीक करता। आनी जर तर तेणी बरे मार्क घेतल्या आनी तेंचे कडसून कोण पयशे मागता हो तुका जॉब मेळचो ना जाल्यार तूं पयशे दिना जाल्यार, आनी तो आशेन बाबडो हिंगा थिंगा वयता आनी पयशे एंटर करून हाडटा आनी दिता। आनी तेन्ना हे असली गजाली जाता, अशें जावंक जायना। आवर यूथ शूड गेट जॉब्स ऑन मेरिट, जे भाशेन आतां इतलो तेंप चालू आसले आनी हितून हे जे भितर कोण येवन पयशे मागपाचो जो एक प्रथा चालू जाल्ली आहा हे बंद जावपाक जाय।